नमस्कार, माझे नाव संजय तुळसकर, सरपंच विलेज पंचायत वारखंड नागझर. जो मोपा एअरपोर्टाक लिंक रोड जाता आणि त्या संबंधान पंचायतीन नोटीस काढलेली आणि नोटीस काढून सुद्धा ती नोटीस धुडकान काम चालू धरून एनवायरमेंट कितें डिस्ट्रक्ट केला त्याच्याबद्दल खास आमकां कलेक्टरान एक मिटींग आफोवन ते डिस्कशनाक येयले. पण कलेक्टरान आता आमकां आफोवन त्याच्याबद्दल सांगले की आमचे काम हा ते कायद्याच्या बंधनात हा, सेंट्रल एक्टाच्या बंधनात हा. आम्ही ते पंचायतीच्या नोटीस अंतर्गत ते काम बंद करूंक शकना अशें सांगून तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आहा. म्हणून ते काम स्टॉप जावचें ना आनी त्या नोटीसी बद्दल कितें पत्र व्यवहार आहा म्हणजे कितें लेटर ते आयज आमकां आमचे पंचायतीक कळयतले अशें तेंच्यांनी सांगून आमकां आयज धाडलेलें. आता आमकां कायद्याची बाजू धरून ती चॅलेंज करची पडटली. ती कितें ते आतां आमकां कितें पत्र व्यवहार करता ती नोटीस आमी स्क्रुटनी करून तेचेर आमी फुडली एक्शन आमची घेतले. सगळ्यात पयलीं आमचो डिमांड असो आसलो की आमी जी स्टॉप वर्क नोटीस दिला ती स्टॉप वर्क नोटीस दिल्या उपरांत दुसऱ्या दिसाच्यान थंय पुलीस फोर्साचो वावर वाडलो आनी मशिनरी खूब मोठ्या प्रमाणात आयली. सो हे कित्याक लागून जालें जेन्ना आमकां रिस्पेक्ट ना, आमच्या गांवच्या पंचायतीक रिस्पेक्ट ना, सो हो फोर्स तुमी इतलो कित्याक घातलो हाजो तांकां आमी प्रश्न केलो. ताजेर तांच्यांनी उत्तर दिलें की फाटलो आपल्या ऑफिसराक प्रोटेक्ट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी थंय पुलीस फोर्स घातला. हो जो प्रोजेक्ट चल्ला किंवा हे जे काम चल्लां लिंक रोडाचें तें काम सेंट्रल एक्टा प्रमाणे चल्ला असो तांचो दावो, ऑफिसरांचो दावो आसा की हो सेंट्रल एक्टा प्रमाणे चल्ला. ताका लागून सगळे जे कितें ऑथॉरिटीज आसात गांवची पंचायत पासून आसात ते सगळ्यो ऑथॉरिटीज ते प्रिवेल करतात सेंट्रल एक्टा सकयल. जी आमकां गजाल ती मान्य ना. आमी तांच्या लक्षान हाडून दिलें की हो जो एंटायर प्रोजेक्ट आसा त्या प्रोजेक्टा संदर्भात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान जानेवारी 2020 ह्या म्हयन्यात कांय डायरेक्शन्स दिल्यात. ताजे फॉलोअप करचे आनी त्या प्रमाणे त्या कामाचो कायद्यान धरून करचें. आनी सगळ्यात पयली गजाल म्हळ्यार आमी गांवकरी लोक जेन्ना आमच्यो शेतां आमची काजू आनी बाकीच्यो गजाली जेन्ना नासधूस जाली, ताची नासाडी जाली, आमी धांवत सगळ्यात पयलीं गांवच्या सरपंचा कडेन गेले आनी सरपंच नियमा प्रमाणे जे डायरेक्शन्स कोर्टाचे आसात की तातूंत सगळ्यांक विश्वासात घेवचे, पंचायतीक कळोवचें कन्स्ट्रक्शन कितें करता आसतना, सो त्यो अटी आसात. हाजो सगळ्याचो अभ्यास करून आमी सरपंच महोदयाच्या लक्षान हाडून दिलें की तुमी कितें तरी करा. सो तातूंत ताणें आपल्या कायद्याच्या कक्षेत रावन स्टॉप वर्क नोटीस काडली, जाच्या संदर्भात आतां उलोवणी करता आसतना आमकां कळून चुकलें की तांकां ताजें कांयच तांच्यांनी उत्तर दिवंक ना आनी आमच्या अगेन्स्ट पुलीस आमी जी मागणी आशिल्ली ताज्या अगेन्स्ट ते थंय पावले पुलीस फोर्स. ह्या संदर्भात तांच्यांनी सांगलां की आयज आमी तांचे कडेन मागणी केली, आमी जसो तुमचे कडेन पत्र व्यवहार केला, पंचायतीन पत्र व्यवहार केला संबंधीत अधिकाऱ्यां कडेन, त्याच पद्दतीन त्या अधिकाऱ्यांनी आमकां ताजो एक रितसर रिप्लाय दिवंक जाय आशिल्लो, प्रॉपर लॉ करस्पॉन्डन्स करूंक जाय आशिल्लो, आमकां रिप्लाय दिवंक जाय आशिल्लो की आयज आमी चड करून शुक्रार दीस दिल्या, एक 4-5 दीस जाले, अजून आमच्या पर्यंत त्या ऑफिसराचो त्या त्या स्टॉप वर्क नोटिसीक कांयच रिप्लाय आयलो ना. ही गजाल आमी तांच्या लक्षात हाडून दिली ऑनरेबल कलेक्टर नॉर्थ आनी त्या वेळार तांच्यांनी सांगलें की आयज सांजे मेरेन किंवा आयज दीसभरान तुमकां योग्य तो रिप्लाय पावतलो. आमी त्या रिप्लायचेर अभ्यास करतले आनी कशा पद्दतीन तो रिप्लाय दिला, कितें आन्सर केला हाजो सगळो अभ्यास करून फुडली कृती पंचायत सरपंच महोदयाच्या अध्यक्षे सकयल आनी कमिटीच्या अध्यक्षे सकयल थारतली. चड करून न्यायालयान वचपाची तयारी करची पडटली अशें आमकां एकंदर दिसता, कारण तो सेंट्रल एक्ट मानूनच चल्ल्यात सगळे ऑथॉरिटीज जे आसा. आमी हो प्रोजेक्ट सेंट्रल एक्टा सकयलूच करता, ताका लागून आमकां इतर कायदे कांय लागनात अशा प्रकारचो तांचो हेतू आसा किंवा तांचें म्हणणें आसा. कोर्टान वचपाचो निर्णय जो आसा पळय तो आयज सांजचो तांचो कितें रिप्लाय येता हाजेर आमच्या स्टॉप वर्क नोटिसीचेर ताजेर अवलंबून आसा. घडये ते स्टॉप वर्क आमी करतात अशें म्हणूंक शकता तांची मिटींग जावन, किंवा ते आमकां अबायड करना, आमकां तें लागना म्हणत जाल्यार मागीर ताजेर थारतलें. पूण ती सगळी सर पंचायतीक आमच्या कमिटीच्या सगळ्या सदस्यांक विश्वासात घेवन गजाल जातली. कलेक्टर साहेबान एक अशें म्हटलें की ज्या वेळाचेर आमी क्वेश्चन रेज केलो
की आम्ही प्रोसिजर आसा पळय लिंक रोडाचो जो प्रोसिजर तोच चॅलेंज केला आनी पिटिशन ऑलरेडी हायकोर्टान पेंडींग आसा. सो तांचे समज आसा की ते अशें म्हणटा की कोर्टूय काय करूं शकचे ना कारण तांच्यांनी कायदो सारको काटेकोरपणे पाळलेलो आसा आनी गव्हर्मेंट खंय प्रत्येक जे कितें आसा पळय ते एज पर लॉ वयता. जाल्यार एकूच क्वेश्चन रेज केलो की गेल्या 3 वर्सां सरकार जर काटेकोरपणे कायदो जर फॉलो करून जर प्रोजेक्ट करतात, मोपा एअरपोर्ट सायडीन दवरा, पूण बाकीचे जे प्रोजेक्ट आसा तातूंत कायदो कितको फॉलो केला आनी कायदो फॉलो केला म्हणून लोक रस्त्यार येयले, लोकांनी पिटिशनां फायल केली, जाल्यार तो सांगता वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू मोपा एअरपोर्ट म्हणून. सो हाज्या वयल्यान अशें कळटा की थंयसर कितें तरी भानगडी आसात आनी ते डिस्क्लोज करपाक फाटीं फुडें जातात आनी तांकां टायम बाउंड लिमीट आसा की अमक्या टायमा भितर हो प्रोजेक्ट आसा पळय तो कंप्लीट करपाक जाय. सो सरपंच जी पंचायत संविधानाच्या आधाराचेर फॉर्म केले, ज्या पंचायतीक संविधानीक अधिकार दिले, ते अधिकार व्हडले आसा का हो सेंट्रल कायदो व्हडलो आसा ह्यो आतां कोर्ट ठरयतले. हेच्या खातीर जी कमिटी आसा सरान सांगलें की हेजे जे रिप्लाय येतली, जी ऑर्डर येतली की बाबा स्टॉप वर्क ऑर्डर पंचायतीन इश्यू केल्या ही एज पर लॉ आसा का कायद्याच्या भायर आसा. ज्या ऑर्डर हांकां रिसीव जाल्या उपरांत ही बाकीची कृती कळटली. पूण एकंदरीत सांगूशें दिसता की हो शेतकऱ्यांचेर जो अन्याय जाता पंचायतीकूय कन्सिडर करिनात. सो हेज्या वयल्यान अशें दिसता की कोणा कडेन प्रश्न मांडचो. कोर्टान ऑलरेडी 3 पिटिशनां फायल आसात, प्रोसिजर चॅलेंज केल्लो आसा. सो अशें करूनय सरकार इतके बळजबरीन पुलीस फोर्स घालून थंयसर कोणाक सगळ्यांक रिस्ट्रिक्ट करून झाडांची कत्तल करता. झाडां सुद्दां नोटिफाय केल्ली जाल्यार खबर ना, आमकां म्हायती कसलीच ना. कितकीशीच झाडां आसा तेंच्यांनी JCB लावन मोडल्यात आनी तेच्या वयर माती घातल्यात. सो ह्यो खंयच्या कायद्यान बसता. पेपराचेर बातमी येयल्ले आसात तशें एविडन्स दिवपाची गरज ना, व्हिडिओ व्हायरल जाल्ले आसात. ह्यो खंयच्या कायद्यान बसतात की झाडां मोडून तेजेर माती घालून ती झाडां नात म्हणून हें करप. सो झाडां कितली कातरल्यात, कोणाची झाडां आसात, व्हॅल्युएशन कितें आसा हें कांय कोणाकूच दाखयना. तेजे खातीर पंचायतीन स्टॉप वर्क ऑर्डर काडला की जी कितें म्हायती आसा ती पंचायतीन दवरची, पंचायत सगळ्या लोकांक विश्वासान घेवन कितें ते करतले. पूण पंचायतीकूच आयज भितर घेवपाकूच तेंच्यांनी बंधन केल्लेलें आसा. आनी जी ऑर्डर एज पर लॉ जो आमचो पंचायत राज ऍक्ट आसा ताच्या अंतर्गत जी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली आसा तीच म्हणटा आयज खंय तरी इल्लिगल आसा आनी ताचें उत्तर आयज सांज मेरेन पंचायती कडेन पावतलें. सो फुडली कितें आहा ती कारवाई आमी कोर्टान करतले हेंच्या सगळ्यांच्या आदेशानुसार कमिटीच्या. सो वी वील फायट फॉर अवर रायट अँड फायट फॉर अवर प्रायड. पण आमचो कितें आसा की लिंक रोड हाजो प्रोसिजरूच अवैध आसा. जो प्रोसिजर फॉलो केला, जो सेंट्रल एक्टाचो आधार घेवन आतां ते सेंट्रल एक्ट आमी कायद्याचे एज पर वयता म्हणटा पळय. सो कायद्यानूच म्हटलेलें आसा की ऑब्जेक्शन घाला, पूण ऑब्जेक्शन घालून तो ऑब्जेक्शनूच कन्सिडर करिना जाल्यार फायदो कितें त्या ऑब्जेक्शनाचो. तोय चॅलेंज करचो पडटलो. तोय ऑलरेडी चॅलेंज केल्लो आसा हायकोर्टान. जे कितें आहा ती न्यायालयीन कारवाई, ह्या न्यायालयीन झगडी आमी झगडटले सायड बाय सायड. लोकूय आतां सारके ह्या जाल्लेले आसा, फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आसा, पंचायतीय आतां भितर पडलेले आसा. सो जे कितें आसा ते पेडण्याची जनता, जे पीडित शेतकरी आसा ठरयतले. येणाऱ्या ह्या विकान जी प्रतिक्रिया दिवपाची तुमकां सगळ्यांक कळटली कितें ती. सो लिंक रोडाच्या बाबतीत एकूच आणखी एक सांगता की लिंक रोड हो विशय पोरूच्यानच लागू जाला आनी ताजे पयलीं एअरपोर्ट आनी मागीर तो कितें एक्झिस्टींग रोड आसा तो वायडनींग करप आनी कितें करप हे सगळे गजाली. सो लिंक रोडाचो विशय गेल्या वर्सा ह्याच म्हयन्यात सप्टेंबर-ऑक्टोबर म्हयन्यान लागू जालो. आयले ते आनी नीस घालपाक सुरवात केली. थंयच्यान बोवाळ सुरू जालो. मागीर खबर कळ्ळी की हो लिंक रोड करपाची तयारी चल्ला. सो लोक अचकीत जाले, अचंबीत जाले की बाबा आमच्या घराच्या सायडीच्यान आनी खंयच्याच रोड वता आनी सांगिल्लो रोड खंयचो दुसरो रोड सांगिल्लो. सो हे सगळें कशें घडटा ह्या गजाली खातीर मागीर हो सगळो गेल्या वर्साच्यान हे प्रोसेस वो जो हे आसा स्टेप्स आसा किंवा एज्युटेशन आसा ते सुरू जाला पर्टिनिंग टू लिंक रोड. कारण आमच्या म्हणण्या प्रमाणे लिंक रोडचो विशय एअरपोर्ट प्रोजेक्टाच्या वेळाचेर खंयच आमकां शेतकार भावांक आमच्या लक्षांत हाडून दिवना किंवा ग्रामस्थांक आमच्या लक्षांत हाडून दिवना असो आमचो दावो आसा. जो रोड बरोबर जो रोड दाखयल्लो तो वेगळोच आसा. आनी ताजे ऑब्जेक्शन रेज आमी केल्ले की ज्या वेळाचेर नोटिफिकेशन आयिल्ले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आनी विथीन 30 days ऑब्जेक्शन घाल म्हणटले त्या टायमाचेर ऑब्जेक्शन रेज केल्ले की एनवायरमेंट क्लियरन्स ना रस्ते काडा. म्हणजे हो आसा पळय कमांड एरिया डिक्लेअर केला, एरियाच्यान
रिस्ट्रिक्टेड आसा डेव्हलपमेंट कन्स्ट्रक्शन करपाक तो वयता. तिरडी प्रोजेक्ट फार्मरांच्या बेनिफिटा खातीर केल्लेलो, सो तेतूंतसून सुद्दां हो रस्तो गेल्लेलो आसा. एग्रीकल्चरल लँड व्हायलेट जाता, एग्रीकल्चरल एक्ट तेवूय घातलेले आसा. लँड यूज एक्टूय आसा, तातूंतय आमी ऑब्जेक्शन घातले. अशे 4-5 ऑब्जेक्शन आमी रेज केल्ले, पूण खंयसरूच त्या ऑर्डरीन आमकां दिसूंक ना की हेजो उल्लेख केला म्हणून. सो अशा रितीन कळटा की ऑब्जेक्शन फायल करचे खातीरूच सांगलेले का कन्सिडर करून तेजेर निवाडो दिवच्या खातीर केल्लेले हेवूय आमकां खटकता. सो म्हणून आमी ती चॅलेंज केलें. आमचें म्हणणें आसा की हायकोर्टान निर्णय दिवं, हायकोर्टान निर्णय दिल्या उपरांत तुमी जे कितें करतले ते तुमी करा, पूण हायकोर्ट जो मेरेन निर्णय दिना तो मेरेन तरी तुमी मातशें थारवा, तो मेरेन जे डिस्ट्रक्शन आसा ते बंद करा, इतलेच मागणें. आम्ही कलेक्टराक एकच रिक्वेस्ट केली सगळ्या शेतकऱ्यांच्या वतीन की ॲटलीस्ट जे फ्रूट बेरिंग ट्रीज आसात, काजू लागलेले आसात, आंबे लागलेले आहात, ते ॲटलीस्ट आमकां 2 महिने तुमी रावात. ते उत्पन्न आमकां घेवन ये. हाती तोंडा कडेन आयिल्लें जें उत्पन्न आयज आसा ते तुमी कबार करूंक जर सोदता जाल्यार शेतकऱ्यांनी फाल्यां फुडें कितें खावपाचें. आमी तुमकां एक मुद्दाम एक व्हिडिओ दाखयता, एक कशे काजू लागलेले आहा पळय आनी कशे तांच्यांनी ताचो विध्वंस केल्लो आसा. हो विध्वंस कमी प्रमाणात तरी जावनी, ते उत्पन्न थोडें तांकां खावपाक मेळनी. आमचे शेतकरी हांगा आयिल्ले आसात, सो तांच्यांनी फाल्यां तांचें उत्पन्न तुमी हाती तोंडा कडेन आयिल्लें जर काबार करपाक सोदता आनी तुमकां 1 म्हयनो किंवा 2 महिने जर रावपाचें पाशेंस ना जाल्यार तुमी ऑलरेडी ठरयल्लेंच आहा की तुमी आमी सगळे सत्यानाश करूनच हो विकास करतले म्हणून. आयज पर्यावरणाच्या बाबतींत दोतोरान सांगले त्या प्रमाणे आयज इतलो पर्यावरणाचो ऱ्हास जावपाचो आसा. थंय झरे, जे झरे आयिल्ले आसा, थंय बांय आसा, व्हळ पाणयाचे फ्लो आसा, तो सगळो आडावन अक्षरशः पर्यावरणाचो नाश जावपाचो आहा. एक लिंक रोड आणि एक मोपा एअरपोर्ट इतलेच त्याच्या पुरते स्थिमीत नाही. हे सगळे बाकीचे जे 5 गांव आसा थंयचे एनवायरमेंट अक्षरशः सगळे काबार जावपाचे आहा. तुमकां एक आव्हान करता, तुम्ही जर वचून पळयात थंय काय बरे झरे आसात, काय बरे बांय आसा, काय बरे व्हळ आसा व्हांवते. आयज बल्पारा सारको एक इश्यू आसा, थंय तांच्यांनी येदो व्हडलो बोरवेल किंवा व्हडलो टँक बांदून ते सगळें उदक मोपा एअरपोर्टाचेर व्हरपाचें आहा. जेन्ना त्या लोकांनी एज्युटेशन केलें तांकां सांगता पंचायतीक हातून कांय रायट ना उलोवपाचो किंवा पंचायत नोटीस काडूंक शकना म्हणून. आणि एकदां एके सायडीन बदामी म्हणून जो चीफ इंजिनियर आसा तो सांगता की मोपा एअरपोर्टाक आनी ह्या उदकाचो आमी जो संप बांदता ताका कांय कनेक्शन ना म्हणून. सो हे सगळें जे तरेन घिसडकायेन चल्लां ताका लागून आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांकूय एक दुबाव येता की बाबा हे कायदेशीर म्हणटा ते खरेंच कायदेशीर आसा काय हे काम सगळें बेकायदेशीर चल्लें आसा. पण शेतकऱ्यांनी ठरयल्लें आहा की शेवट पर्यंत आमी हेका लढो दितले आणि आमचे जे न्याय आसा आणि शेतकऱ्यांचें म्हणणें कितें आसा, आमकां कॉम्पेन्सेशन नाका, आमची जमीन आमकां जाय, हे शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा. आमी कमिटी त्याचेर डिसिजनूय घेवंक शकना. जोपर्यंत शेतकरी एग्री जायना तोपर्यंत आमकां डिसिजन घेवपाची कसलीच हे ना. म्हजें नांव भास्कर नार्वेकर, हांव एग्रीकल्चर मेंबर. नाही, चर्चा ही कशी आहा त्यांची बाजू त्यांच्यानी ठामपणे मांडली की प्रोजेक्ट आसा ह्यो एज पर कायद्या प्रमाणे वयता. तुम्ही जी कितें पंचायतीन कितें स्टॉप ऑफ ऑर्डर नोटीस काडल्या ती अवैध आसा, ताचे खातीर तेजे रितसर रिप्लाय दितले. एकंदरीत चर्चे वयल्यान अशें दिसता की तेंच्यांनी फक्त आपली बाजू मांडचे खातीरूच आमकां आपयलेले आनी आमची बाजू फक्त आयकून घेवच्या खातीर. ताचेर सकारात्मक डिस्कशन जावं किंवा सकारात्मक तेंचे निर्णय जावं हो नसलेलो भितर. अशें एकंदरीत चर्चेच्या अनुकरणान आमी करूं शकता अशें म्हणूं येता. वन सायडेड चर्चा जाल्या. माझे नाव ॲडव्होकेट प्रसाद शापूरकर, कमिटीचो एक सदस्य आणि वकील. हांव ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकर, एक कमिटीचो सदस्य आणि पेडण्याचो एक नागरीक. माझा प्रश्न असो सर की आता मोपा एअरपोर्ट हो जाल्लो आसा, हो एक्झिक्युशन मोपा एअरपोर्ट खूप आधी स्टार्ट जाता. आता एअरपोर्ट तयार जावन रेडी जावपाक आसा, काम चालू आसा एअरपोर्टाक. तेच्या कारणान तेन्ना खंयची ना खंयची रस्तो हाडपाकूच जाय. सो हेचेर कितें म्हणना एअरपोर्टाक रस्तो खंयची ना. आता रस्त्याचो प्रश्न आसा, उदकाचो प्रश्न कोणें विचारलो सरकाराक वा थंय कन्स्ट्रक्शन खातीर उदक खंयचें लागतलें तें, ही कोणची जबाबदारी? सरकाराची जबाबदारी की बाबा तेका जर घर बांदतलो जाल्यार तेका चिरे जाय, हे जाय, उदक जाय, हे कोणें ठरवप? सरकारान ठरवप न्हू. आतां तेका जाय जाय तशें जाय तें करीत रावतले. आतां सरान सांगलें बैलपारा जे प्रोजेक्ट हाडटा पळय, रिजर्व टँक बरो व्हडलो मारता थंयसर, ते उदक खंय व्हरतले?
चडशे मोपा ते बंधारो बांधता ते उदक खंय व्हरतले. सगळे विषय असा मोपा एअरपोर्टा खातीर हेचे नियोजनच करूंक ना. आतां म्हाका सांग, जाय त्या जमनीनी तुमी जर लिंक रोड व्हरूंक शकतात आनी कितें कितें करूंक शकता जाल्यार शेतकऱ्यांनी कितें करपाचें. शेतकऱ्यांनी अपोज करिनासतना मोपा एअरपोर्टा खातीर जमीन ऑलरेडी दिल्ली आसा पयलीं न्हय. पेडण्यान अपोज करूंक नासलें त्या टायमाचेर. पूण अपोज करूंक नासतना सुद्दां आयज जर अपोज केलेलो जाल्यार ही पाळी आमचेर येवची नासली आयज मेरेन. अशें दिसता की एअरपोर्ट हो आमकां वरदान आसा काय शाप आसा. आयज जर परिस्थिती पळोवंक गेल्यार शापच आसा. कसलीच बाबतीन आमकां खंयच्याच हेका प्रोजेक्टाक जावं कितें आनी कित्याक पंचायतीक घेयना, खंयच्या लोकल बॉडी घेयना. आपणाक जाय ती मनमानी करतात न्ही. सो एअरपोर्टाचो लिंक रोड आसा, लिंक रोडाक आमी सांगला की प्रोसेसूच इल्लिगल आसा. तो इल्लिगल जाल्यार इल्लिगल न्ही. इल्लिगल आसा काय लिगल आसा कोर्ट ठरयतलो. पूण आमचें म्हणणें कोर्टा पर्यंत सादर केलें. तातूंतूय आमकां काय मेळना म्हणून पंचायतीन स्टॉप वर्क ऑर्डर काडल्या. ती तुका कायद्या अंतर्गत ना म्हणूं शकना, कारण इट इज फॉलोड बाय द पंचायत राज एक्ट. सगळें कितें आहा तें आमी कायदेशीर केल्लेलें आसा. आमचें कितें म्हणणें आहा तें ऑलरेडी रिसर बरें घातलेलें आसा. आमचें कोण आयकून घेनात, पुलीस फोर्स हाडटात म्हणून आमकां रस्त्यार देंवचें पडलें न्ही. नाजाल्यार आमी कितें देंवतलेले रस्त्यार. जर स्टार्टिंगच्यान बसून वेवस्थीत पंचायतीक सगळ्या पंचायतीक कन्सिडर करून शेतकऱ्यांक प्रत्युत्तर दिलें. आमची तीच भुमिका आसा की आमचो रायट आमी राखचे खातीर आमकां रस्त्यार देंवचें पडलें आनी तो आमकां संविधानीक अधिकार आसा. लॉ अबायडिंग सिटीजन आसा. सांगनासतना तो डायरेक्ट आयले आनी सर्वे मार्क करपाक लागले. आमचो एडवोकेट जितेंद्र गांवकर सुद्दां भितर एक